कुडचडेच्या होडर पुलाची रुंदी उणी आशिल्ल्या कारणान खूप अपघात जावन लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडला। देखून हो पूल बेगोबेग सारको करपाचो मुखेल हेत आशिल्ल्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान पुलाची पळोवणी केल्या उपरांत सांगले। GSIDC खाला 18 कोटी खर्च करून बांदपाचें काम सुरू आसा। सुमार 7 दिसां भितर ह्या पुलाची एक लेन बंद आसतली अशी नोटीस भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केल्या। होडार ब्रिजाचे इन्स्पेक्शन हांवें दवरलेलें आनी काल राती हांव हांगा आशिल्लो आनी पयरू राती आशिल्लो जेन्ना 31 बंद केल्ले तितूंत भितर तुमी पळयता 2 क्रेनी 250 टनाची ट्रेन दोनी सायडीन आसा। पूण ताका ह्युमन इंटरवेंशन जाय जे आमी हो जो ब्रीज कॉन्सेप्ट आसा इट इज पुटींग ऑन जे आमी हांगा पावल फावंडेशन केल्लें आसा तेजे ले करता। सो हे राती तेणी हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो ब्रिजाचो एक कितें म्हणटा एक गडर एक टर्ब गडर हो पुश केल्लो आसा, दुसरो टर्ब गडर थंय आसा। सो आज आतां दोनी क्रेन स्टेबलायज करता 250 कित्याक बॅलन्स करपाक जाय तेजे लोड घालपाक जाय ताका टायम लागता कन्ज्युमींग। सो हे 100 टनाचो गडर एक गडर 100 टनाचो सो हेका 250 टनाची क्रेन आसा, दोनी सायडीन 250 टनाची क्रेन आसा। सो हेका बॅलन्स करून वेट घेवन ते आतां दनपारां म्हाका अशें 1 1:30 2 ते लिफ्ट करून 3 वरां भितर एक गडराची घालतले। ते घालतरी आमचे मनीस आसा जे स्पेशली पुनाच्यान येयल्ले आसा जो तो गडर बाकीचे विथ दॅट टॅक्नोलॉजी ताका कित्याक क्रेनीन उडोवपाक मेळना। सो दे हॅव टू लिफ्ट इट रोल करून ब्रिजार जे एक्जिस्टींग ब्रिज आसा ताका ब्रिजार ते व्हरतले आनी फाल्यां हो परवां सकाळीं परतून हो सिस्टम ती हांगा दवरतले हे करून आनी मागीर हे करतरी तो ब्रिज आमी ओल्ड ब्रिजाचो ओपन करतले आनी हे दोनी ब्रिज जे गडर घालतले तेजेर आमी RCC फावंडेशन घालतले, तेजे वयर RCC स्लॅब घालतले, दोनी सायडीन रस्ते करतले आनी मागीर बिफोर मे हो ब्रिज ओपन करून तो ब्रिज आमी मोडटले। आमकां दिसता की ह्यो गोश्टी लोकांक त्रास जाता आनी कितें जाता पूण अल्टिमेटली हे जेन्ना ब्रिज जातले लोकां खातीरूच आसा आनी थोड्यो गोश्टी जशे फाटीं हांवें सांगलेले आसा की हांव स्वता मॉनिटर करता तेन्ना ह्यो गोश्टी मातशे आमचे आज कॉन्ट्रॅक्टर आसा, आमचे GSIDCचे इंजिनियर आसा, सगळे हांगा आसा एट सायट, काल राती ते आशिल्ले। सो दे आर ऑल्सो मॉनिटरींग आनी तेन्ना ह्यो गोश्टी करपाक आमकां कुडचड्यार 4 लेन ब्रिज करतरी हो ब्रिज बरो जातलो कित्याक हांवें पळयला जस्ट लास्ट टायम सांगलां की हांगा एक्सिडेंट जाताले आनी खुबशे आमकां नॅरो आसल्या कारणान 2 गाडयो वचनासल्यो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी थंय मागीर आनी एक्सिडेंट जाताले। सो हे जेन्ना जाता ह्यो गोश्टी आमी बरे भशेन करतले।